shot. Belief. That makes his team special. Only that can give Goa the glory. For the people, they're waiting for it. We need to get for it. आज नित्य ग्लोरी फिल्माचे मुहूर्त शॉट जाल्लो आसा आनी हांगा पुजाय जाल्ली आसा. हांव पयलीं म्हणजे जो प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर आसा तांकां म्हजें खरें हार्दिक अभिनंदन. कारण म्हजें घराणें हें फुटबॉल गेले 50 वर्सां आमी इनवॉल्व आसा फुटबॉलाक. पूण हांव पळयता जे प्लेयर आमचे पयलींचे आशिल्ले तांच्यांनी इतली हार्डशीप फेस केल्ली आशिल्ली आनी इतलें आसून गोंयचें नांव सदांच फुटबॉलान वयर आसतालें. आनी हें फिल्म हांव आयकतां की 1983 जेन्ना बाब ब्रह्मानंद सांकवाळकर कॅप्टन आशिल्लो टिमीचो तेन्ना हे द सक्सेस ऑफ गोवन फुटबॉल अशें ही संतोश ट्रॉफी आमी 1983 जिखिल्ले. ताजे वयल्यान हें फिल्म बेस्ड आसा. म्हणून म्हाका दिसता हो अत्यंत म्हत्वाचो सिग्नल आसा एक यंगर जनरेशनाक की हार्डवर्क जे फुटबॉलान करता, प्रोफेशनलिजम जे फुटबॉलान येता आनी तेन्ना अशे पगार नासताले फुटबॉलान. आज आमी तांच्यो खूब अपुरबाय करता, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी दितात. आज गव्हर्मेंटाच्यो जायत्यो स्किमी आसा. तेन्ना ब्रह्मानंद सारकिल्ल्या असल्यो स्किमी केन्ना नासताल्यो. ते फक्त लव ऑफ द गेम हातून इतलो हार्डवर्क करताले, इतले कमिटेड आशिल्ले. म्हाका दिसता हे फिल्म अत्यंत गरजेचें आसा. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दीस डे फॉर प्रसाद क्रिएशन्स फॉर आनी सगळे तांची टीम जे ग्लोरी फिल्म काडटा. ग्लोरी एक्चुअली तूं सांगपाक म्हळ्यार इट स्टार्टेड फ्रॉम अननोन टू नोन वॉट आय बिलीव. पूण तेन्ना अशे प्लेयर आशिल्ले दे कूड ओन्ली सॅक्रिफायस फॉर द पॅशन. इतलो मोग आशिल्लो तांकां कितल्यो डिफिकल्टी आयल्यो म्हाका दिसना कोणें आपले डिफिकल्टी मुखार घाले. आतां जे पळय चलता दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड. आतां दे आर फुल्ली इक्विप्ड एवरीथींग टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड आनी द प्लेयर. तेन्ना पळय ताणें सॅक्रिफायस केल्लो आनी ताणें पळय घडोवन हाडला पळय हिस्ट्री इतिहास गोंयान पळय घडोवन हाडला ताजे वयल्यान ते प्रसाद क्रिएशन्स ग्लोरी फिल्म काडटा. इट्स द ग्रेटेस्ट थिंग टू मी आय कॅन टेल यू. फिलींग जितल्यान दिसता की प्लेयर्सांनी खूब सफर केल्लें आसा. केन्ना एक उतरान उलोवंक ना ते पूण हार्डवर्क लव करून गोंयचें तें नांव दवरलेलें आसा. आयज ते रियलिटीन ते पार्ट फिल्मान येता. So in fact this is based on the true incidences of football from Goa. So जेन्ना लोकांक जेन्ना हे सिनेमा पळोवपाक मेळटलो so I'm sure they will be able to go back, recap to the earlier days and they will come to know there are several incidences. They will come to know that how that happened.